पावलुचें रोमकारांक पत्र. जेजूच्या एकचारांत पवित्र आत्म्या वरवीं जिवीत. चॅप्टर 8. म्हणटोच जेजू क्रिस्ता सवें आसात तांकां आतां कसलेंच खास्तीचें फर्मोण ना, कित्याक जेजू क्रिस्ता सवें जिवीत दिता ते आत्म्याचे समोतीन पातकाचे आनी मन्नाचे समोतींतलीं तुमकां निवारलीं. मनशा स्वयंबाचे अशोकतायेक लागून जें समोती कडेन घडोन आसलें तें देवान केलें. ताणें आपल्याच पुताक धाडलो. हो पूत पातकाचो नाश करचे खातीर पातकी मनशां स्वयं घेवन आयलो आनी पातका खातीर आपुणूच बोली जालो. अशें मनशा सोयबाच्या पातकाचे देवाचे खास्तीचें फर्मोण पडलें. अशें देवान केलें म्हणून जें प्रमाणीकपण समोतीचो हेतू आसलो तें आमच्यान पूर्णतायेन जोडूंक घेवंक जाता. कित्याक आमी आतां पातकी मनशां स्वयं वोंदायता ते वाटेन न्हय, पूण पवित्र आत्मो ओडून वता ते वाटेन चलून जियेतांव. जीं कोण मनशा स्वयंबाच्या वंदोवण्या प्रमाणें जियेतात तांचो इकलो मनशा स्वयंबाक आवडटा ताजेरूच दवरलेलो आसा. पूण जीं कोण पवित्र आत्मो ओडून वता ते वाटेन चलूंक आशेतात तांचो एकूच इराद आत्म्याक आवडटात त्यो वस्तू. मनशा स्वयंबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण, पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. मनशा स्वयंबाचेर इकलो दवरतात तीं देवाचीं दुस्मानां जातात, कित्याक आमचें मनशा स्वयं देवाचे खुशेक खालतें रावना, न्हय म्हूण ताच्यान खालतें रावूंक जायना. मनशा स्वयंबाच्या वंदोवण्या प्रमाणें चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो, पूण तुमचें जिवीत मनशा स्वयंबाच्या वंदोवण्या प्रमाणें न्हय. देवाचो आत्मो तुमचें सवें ठिकाण करून जियेता म्हणटोच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच ज्या मनशां सवें क्रिस्ताचो आत्मो ना तीं क्रिस्ताची न्हय. पूण जर क्रिस्त तुमचें सवें आसा, तुमची कूड पातकाक लागून मोडटली जाल्यारूय तुमकां कित्याक देवान तुमकां प्रमाणीक केल्यांत? जिवीं धरूंक तुमचें सवें आत्मो आसा. जाणें जेजूक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला ताचो आत्मो तुमचें सवें ठिकाण करून आसा. अशें जाल्यार जाणें जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत केला तोच तुमचें सवें जियेतल्या आपल्या आत्म्या वरवीं तुमच्यो विनाशी कुडी नव्यान जिवंत करतलो. म्हणटोच भावां भयणींनो, आमकां कायदो आसा खरो, पूण मनशा स्वयंबाच्या वंदोवण्या प्रमाणें जिवचें म्हूण आमकां मनशा स्वयंबाक सोरी कायदो ना. कित्याक मनशा स्वयंबाच्या वंदोवण्या प्रमाणें जियेशात जाल्यार तुमी मोडटल्यात, पूण आत्म्याच्या बळान मनशा स्वयंबाच्या वंदोवण्याचें बळ मोडशात जाल्यार तुमकां जिवीत आसतलें. पवित्र आत्मो घेवन आमी देवाचीं भुरगीं. जांकां देवाचो आत्मो चलयता तीं सगळीं देवाचीं भुरगीं. तुमकां आनीक एक पावट भिरांतीन बदता तसलो गुलामपणाचो आत्मो तुमी घेवंक ना. खरें म्हणल्यार तुमकां देवाचीं आपणायलोलीं भुरगीं करता तो आत्मो की तुमी घेतला. ताच्या बळान आब्बा म्हणजे बापा असो आमी उलो मारतांव. आनी अशें आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण पवित्र आत्मो आमच्या आत्म्या बरोबर आपुणूच गवाय दिता. भुरगीं म्हणटोच आमी दायजीं, हय, दायजीं भुरगीं देवाचीं आनी दायजीं भाव भयण क्रिस्ताचीं. ताचे मोहिमेचीं भागीदारां आमी जातल्यांव जाल्यार ताच्या कश्टांचीं आमी भागीदारां जावंक जाय. आमचो शेवट मोहिमा. ह्या काळाचे कश्ट दोग आनी देव आमकां उगडापी करतलो ती मोहिमा हांचे भितर कसलीच सर जायना अशें म्हाका दिसता.
कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशवणेक आख्खी रचना ओत्रेकून ओत्रेकता. आपलो शेवट शाती पावूंक रचण्याच्यान नजो जालें तें तिचेच खुशेन न्हय, पूण आपली येवजण पालून हाडच्या बोरवाश्यान देवानूच असो निर्णय घेतलो. हो तो बोरवासो आपल्या भुरग्यांच्या मोहिमे बरीत स्वाधीनपणांत रचनेक वांटो दिवचे पासत खुद देव तिका कुसडेपणाच्या गुलामपणांतली सोडून स्वतंत्र कोत्तलो. आख्खी रचना बालंतेरांचे वळवळे अजून पर्यान भोगता म्हूण आमी जाणाव. आनी फकत रचना न्हय, बगोर आमी आमचेच भितर पिरगोन आसाव, कित्याक देवान आपलो आत्मो प्रथम फळ म्हूण आमकां दिला, आनी देखून तो आमकां संपूर्णायेन आपली भुरगीं कोत्तलो. म्हणगे आमच्या कुडींक सुटका दितलो त्या दिसाची वाट आमी पळोवन आसाव. कित्याक म्हणल्यार बोरवाश्यान आमकां तारण मेळना, रावतां तें दिश्टी पडलोलें जाल्यार तातूंत बोरवांसो ना. तो दिश्टी पडटा ताचो कोण आनीक बोरवांसो धरता, पूण दिश्टी पडना ताचो आमी बोरवांसो धरतां तेन्ना सोंसणीकायेन आमी ताची वाट पळोवन रावतां. तेच परी आमी असोक्त म्हणून पवित्र आत्मो आमच्या आदाराक येता. फावो ते भाशेन कितें मागचें तें आमी नकळां. देखून उतरांनी उच्चारूंक जायनात तसले हास्कार सुस्कार सोडून आत्मो आमचे खातीर आपुणूच विनोती कोत्ता. देव काळजां तपासून वळखता आनी पवित्र आत्म्याची आशा कोण ती तो बरें जाणो, कित्याक देवाचेच खुशे प्रमाणे पवित्र केल्ल्या पासत तो विणवणी कोत्ता. आपले मोहिमेची भागीदारां जावंक देवान आमकां आपयल्यांत. जीं कोण ताचो मोग कोत्तात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यांत, तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्याक वावुरता म्हूण आमी जाणाव. मनशांनी देवाच्या पुताचो उपकार घेवचे खातीर आनी असो तो समेज भावां भयणी मदलो मालगडो जावचे खातीर देवान तांकां आदीं फुडेंच मोगान वळखून काडल्यांत आनी नेमल्यांत. ज्या कोणाक आदीं फुडें ताणें नेमल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. ज्या कोणाक ताणें आपोवणें केलां तांकां ताणें आपणाक मानवलोलीं केल्यांत. ज्या कोणाक ताणें आपणाक मानवलोलीं केल्यांत तांकां ताणें मोहिमेवंतूय केल्यांत. देवाच्या जैतिवंत मोगाची स्तुती. हें सगळें दोळ्यां मुखार दवरून आतां आमी कितें म्हणचें? देव जर आमचे वाटेन आसा, आमचेर आड कोण आसत? आपल्या खाशा पुताक लागून देवान वाटावंक ना, पूण आम्हा समेस्तां पासत ताका दिलो म्हणटोच ताचे बरोबर कसो तो आमकां सोगोट फुंक्या दिवचो ना? देवान विंचून काडल्यान तांचो कोण गुन्यांव कोत्तलो? तीं आतां गुन्यांवां मेकलीं म्हूण खूद देव निर्णय दिता न्हय, तर खास्तीचें फर्मोण मारतलो कोण? जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मेलो न्हय? इतलेंच न्हय, तो पुनर्जिवंत जालो आनी आतां तो देवाच्या उजव्या हाताक बसला आनी देवा मुखार आमचे खातीर विनोती कोत्ता न्हय? म्हणटोच क्रिस्ताच्या मोगा थावन कोण आमकां तोडून काडीत? उपद्रे तोडून काडटले? अडचणी वो दुमाळो बी? भूक आनी विंगळेपण? संकोश्ट वो तरवार बी? अशें तर पवित्र पुस्तकार बरयल्लें आसा. तुजेच पासत आमकां दिसभर वळवळावन मारतात, मारूंक तयार केल्ल्या शेळयां वरी आमकां लेखतात. पूण आमचो मोग केला ताका लागून ह्या सर्व घोडितांनी आमी भारी जैतिवंत. खरेंच जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी देवाचो मोग आमी अणभवूंक पावल्यां. तर आतां तुका जाय तें धर, मरण वो जिवीत, देवदूत वो अंतराळा वेल्यो शक्ती आनी पदव्यो. संवसारांत आतां घडटा आनी फुडाराक घडोन येत तितलेंय पृथ्वे वयर वो पृथ्वे पोंदाक आसा तें सोगोट हांतल्या कोणाच्यान वो
कित्याच्यानूच ह्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां तोडून काडूंक कशेच भाशेन जावचें ना हाचो म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हें